नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्षपद जेन्ना हांवें स्विकारलें तेन्ना हांवें मुजरत म्हळें की तरणाट्यांचे प्रतिनिधी म्हणून हांव हें अध्यक्षपद स्विकारतां. कारण म्हाका सदांच दिसत आयलां की तरणाटे हीच कोंकणी चळवळीची सगळ्यान व्हडली शक्त. खंयचोय तरणाटो एका चळवळीक जावं वा संस्थेक जेन्ना लाभता तेन्ना तो नव्यो कल्पना नव्यो गजाली घेवन त्या संस्थे कडेन जोडटा, त्या चळवळी कडेन जोडटा आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार नवे बदल बेगीन आपणावपाची ताच्या भितर एक तांक आसता आनी ही तांक खंयच्याय चळवळीक खंयच्याय संस्थेक सशक्त करत वता आनी ही तांक ही सशक्त फोर्स हांव म्हणन कोंकणी चळवळीक सदांच लाभत आयला. आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तरणाटे सदांच मुक्त, तांकां मेकळ्या मळबान उडपाक सदांच आवडटा आनी कसल्याच प्रकारची बंधनां ते आपल्याक लागून घेनात किंवा ते न्हयकारत आसतात आनी हाजोच भाग म्हणून म्हाका दिसता जी कृत्रीम बंधनां आमच्या समाजान आमचेर घाल्यात ती मागीर जात जावं धर्म जावं कोंकणी भाशेचे उलयले जाल्यार लिपयो जावं किंवा हांव म्हणन की बॉर्डर क्रॉस करून सुद्दां आमचो कोंकणी भाव आसा, ह्यो सगळ्यो बॉर्डरी तोडून काम करपाचे बळगे तरणाट्यां मदीं आसता आनी ते सदांच हे करत आयल्यात. स्वार्थाक लागून ज्यो कांय गजाली घडटात किंवा चळवळ जशी वाडटा तशे वेगवेगळे तरेचे लोक जोडत वतात आनी हे लोक आपल्या स्वार्था खातीर तोडफोड करपाचो यत्न करता आनी ते करताना ते असले खूब प्रकारच्यो गजाली चळवळी भितर हाडपाचो यत्न करता. पूण म्हाका दिसता ज्या तरणाट्यांच्या बळग्याचेर कोंकणी चळवळ सदांच उबी रावल्या ते तरणाटे असल्या सगळ्या तरेचे स्वार्थ जावं किंवा असल्या तरेची बंधनां जावं असल्या तरेचे जे आडमेळी येता ते न्हयकारून तांकां पयस करून कोंकणी चळवळ सदांच सशक्त करत रावतले ही आस्त म्हाका आसा. आनी आज कोंकणी भाशा मंडळ सारक्या संस्थेचें फुडारपण करतना ह्या सगळ्या तरणाट्यांक वा एकूणच कोंकणी समाजाक एकठांय घेवन मुखार वचपाचें आव्हान म्हजे कडेन आसा आनी ते ह्याच तरणाट्यांच्या आदारान हांव सशक्तपणान पेलतलें अशें म्हाका दिसता. नमस्कार. हालींच कोंकणी भाशा मंडळ ह्या संस्थेची नवनिर्वाचित समितीची निवड जाल्या आनी अन्वेषा सिंगबाळ हांच्या फुडारपणा खाला ही समिती कार्यरत आसा. सगळ्यात पयलीं हांकां परबी, कारण कोंकणी भाशा मंडळाचो गोवा युवा महोत्सव हो फ्लॅगशीप प्रोग्राम आनी तातूंतल्यान तयार जाल्ली ही पुराय पिळगी आसा आनी आज ही पिळगी त्या संस्थेचो पदभार आनी कार्यभार सांबाळटली. त्या खातीर ही निवड खूब महत्वाची ठरता. तशेंच ज्या आंदोलनांनी ज्या चळवळीन कोंकणी भाशा मंडळाचो सहभाग आसा, ओपिनियन पोल, राजभास आंदोलन जावं ते मागीर MOI एज्युटेशन मायभास आंदोलन, हातूंत तरणाटे आनी महिलांचो वावर खूब महत्वाचो आसा. आनी आयज एकंदरीत जर प्रवाह पळयलो कोंकणी चळवळीचो जाल्यार जाय तितलें रिप्रेझेंटेशन महिलांक मेळुना. त्या खातीर ही वेंचून आयिल्ली समिती खूब महत्वाची ठरता. सगळ्यांत पयलीं कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर कोंकणी चळवळींत हो 3 गजाली महत्वाच्यो आसा. कोंकणी भाशा मंडळ ही अखंडीत, अबाधीत आनी निर्विवाद फुडारपण करपी ही संस्था जाता. आनी एकंदरीत ह्या संस्थेचो इतिहास 3 महत्वाचे मुद्दे आशिल्ले. एक, कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय जी कालांतरान प्राप्त जाली. दुसरें, भारतीय संविधानाच्या हेर भासां बरोबर 8व्या परिशिश्टांत पावप आनी भारताची ती भास जावप, ह्या खातीर जो संघर्श जालो तातूंत कोंकणी भाशा मंडळाचो वांटो मोलाचो आसा. आनी तिसरें महत्वाचें उद्दिश्ट जें आशिल्लें, जें आमच्या समाजा कडेन आशिल्लें, कोंकणी समाजा कडेन आशिल्लें, तें म्हळ्यार कोंकणीक राज्य भाशेचो दर्जो प्राप्त करून दिवप, म्हणजे संघर्श करप. आनी त्या तत्वाचेर गोंय राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळप, ही 3 उद्दिश्टां एकंदरीत कोंकणीची सोशो पॉलिटिकल आनी इकॉनॉमिक आयडेंटिटी खातीर महत्वाची आशिल्ली. एक कोंकणी समाज म्हणून, म्हणजे भाशेच्या पलीकडे. आनी हें सगळें मेळयल्ल्या उपरांत आमचे कडेन अशे तरेचो एक प्रश्न आयलो की आतां आमकां हो नवीन वेवस्था
आनी नवीन समाज हो आमकां घडोवचो पडटलो बिकॉज वी वर मुवींग टुवर्ड्स अ न्यू era and a new civilization, a new system. एकंदरीत ह्या चळवळीची व्याप्ती पळयले जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळान खूब महत्वाचें काम केलां, पूण ताची योग्य अशी दखल आमच्या इतिहासकारांनी घेवना. कारण कोंकणी भाशा मंडळ ही फक्त एक भाशीक संस्था न्हय, तर ही एक चळवळीची संस्था जावन आसा. घटक राज्या उपरांत ह्या कार्यकारिणीत नवे विचार आयले. तातूंतल्यान सगळ्यात म्हत्वाचो म्हणटा तो राजू नायक हांच्या अध्यक्षते खाला गोवा युवा महोत्सवाची निर्मिती जाली कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान. म्हणजे हो गोवा युवा महोत्सव जाका म्हणटा हो कोंकणी युवा महोत्सव न्ही, तर पुराय गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी हो महोत्सव जालो. आनी ह्या महोत्सवाच्यो 25 आवृत्ती म्हणजे क्वॉर्टर ऑफ अ सेंचुरी हो उपक्रम गोंयभर राबलो. गोंयभराच्या तरणाट्यांनी तो उखलून धरलो आनी खास करून ग्रामीण तरणाटे which can be called as a first generation कोंकणी, म्हणजे कोंकणी आपली आवय भास म्हणपी मुक्तपणान आवय भास म्हणपी. आनी गोवा युवा महोत्सवाचें कार्य जर पळयलें जाल्यार जे वादाचे मुद्दे आशिल्ले, म्हणजे गोंयची राज्यभास खंयची आसपाक जाय, कोंकणी काय मराठी, जरी कोंकणीक राज्यभाशेचो दर्जो प्राप्त जालो, बट मास लिडरशीप, मास अपील ही गोवा युवा महोत्सवान प्राप्त करून दिली. आनी त्या खातीर गोवा युवा महोत्सव हाचें कार्य हें खूब म्हत्वाचें ठरता. ताचे उपरांत भाई मावजो शामबाब वेरेकार, भिकुभुमी नायक हे अध्यक्ष जाले. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे जेन्नाच्यान पूर्णानंद च्यारी हांच्या अध्यक्षते खाला समिती बसली, तेन्ना पयलीं पूर्णानंद च्यारी, उपरांत प्रशांत नायक आनी मागीर चेतन भाई आचार्य हे गोवा युवा महोत्सवाच्या आयोजनांतल्यान, म्हणजे फर्स्ट टायम जेन्ना गोवा युवा महोत्सव आयोजीत जाल्लो तेन्नाचे हे कार्यकर्ते आशिल्ले. सो कोंकणी भाशा मंडळाची धुरा ह्या तरणाट्यांनी पेल्ली. आयज हो निर्णायक क्षण आसा, कारण आज जी पिळगी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वेवस्थापनान भितर सरल्या, ती पिळगी गोवा युवा महोत्सवान वांटेकार जावपी न्ही आयोजनांतल्यान, गोवा युवा महोत्सवांतल्या सर्तींनी वांटेकार जावन उपरांत कोंकणी भाशा मंडळाच्या आयोजनान आनी गोवा युवा महोत्सवाच्या आयोजनान आनी आतां एकंदरीत कोंकणी भाशा मंडळाचो कार्यभार सांबाळटली. कोंकणी भाशा मंडळाचे पेरंट बॉडी, पालक संस्था म्हणून स्थान हे अबाधित आसा. पूण हाजो जर विचार केलो जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाचो रोल कोंकणी चळवळीन कितें जाल्यार सगळ्यात म्हत्वाचें, जी हस्तक्षेपकारी घडणुको जाल्यो, म्हणजे इंटरव्हेन्शन कॅपॅसिटी कोंकणी चळवळीक कोंकणी भाशा मंडळान दिली. ताका एक वैचारीक बसका दिली, ताका एक सांस्कृतीक अधिश्ठान दिलें, जावं तो ओपिनियन पोल, जावं ते राजभास आंदोलन, जावं ते 2011 जाल्लें MOI एज्युटेशन. अशे तरेच्या आंदोलनान कोंकणी भाशा मंडळाचो रोल एज अ पेरंट इन्स्टिट्यूशन हातूंतल्यान कोंकणी चळवळीची हस्तक्षेपकारी बाजू कोंकणी भाशा मंडळान लढयल्ली. इज बिकॉज की आमकां एक गजाल समजुपाक जाय की स्वातंत्र्या उपरांत जेन्ना कोंकणी चळवळीचो आमी विचार करता जाल्यार एक ताका पॉलिटिक्स ऑफ आयडियाज वर्सीस पॉलिटिक्स ऑफ मासीस म्हणून येता. म्हणजे पॉलिटिक्स ऑफ मासीस म्हणजे एक अशे तरेचो कन्व्हेन्शनल आर्ग्युमेंट जो आशिल्लो की मराठी ही गोंयची राज्यभाशा आसपाक जाय, ताच्या विरोधांत पॉलिटिक्स ऑफ आयडियाज म्हणजे जे विचारांचें राजकारण आसा तातूंत कोंकणी भाशा मंडळाचो रोल खूब महत्वाचो थारता. मागीर ताच्या उपरांतूय कोंकणी राज्यभास कायदो जो आसा ताची अंमलबजावणी करपाक गोवा हितराखंड मंच, विच वॉज अ फ्रंटल ऑर्गनायझेशन, हाची निर्मिती जाली. म्हणजे एकंदरीत गोवा युवा महोत्सवांत येवपी भुरगो
आनी ताका एक फ्रंट दिवपाचें काम गोवा हितराखंड मंचान केलें. सगळ्यांत म्हत्वाची आज जी कोंकणी भाशा मंडळाचेर टिका जाता ती टिका जाता की तुमी एक्टिविजम कमी केला, तुमी आंदोलन कमी केला, तुमी चळवळ कमी केल्या. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें की ही सगळी चळवळ चालू आसतना कोंकणी भाशा मंडळाक दिसलें की कांय मूलभूत गजालीचेर आमी काम करपाक जाय आनी ती काळाची गरज आशिल्ली. देखीक कोंकणी भाशा मंडळाची माध्यमीक शाळा म्हणजे जी आज रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर आसा ताजी थापणूक आनी जे एज्युकेशनल रिसोर्सीस जे आमकां लागता म्हणजे कोंकणी विशय म्हणून शिकोवपाक ताजी बांदावळ करपाक कोंकणी भाशा मंडळान फुडाकार घेतलो आनी ती काळाची गरज आशिल्ली आनी आज त्या वेगळ्या वेगळ्या उपक्रमांतल्यान कोंकणी एज्युकेशनल रिसोर्सीस फुडें येता, जावं ती शाणी मस्ती जावं ते पेटूल. आज जर आमी पळयत जाल्यार कोंकणी समाजा कडेन कितें समस्या आसा. सगळ्यांत पयलीं कोंकणी ही फक्त भास न्हय, कोंकणी ही जिवनशैली जावन आसा. कोंकणी हो एक समाज आसा. घटक राज्य ज्या तत्वाचेर आमकां मेळ्ळें, जी एक स्वतंत्र भास, बट घटक राज्याचो मुद्दो हो फक्त भाशेपुरतो उरना. घटक राज्य जेन्ना प्राप्त जाता तेन्ना आमकां वेगळे वेगळे राजकीय आनी आर्थीक प्रस्न आमकां हाताळचे पडटा. सो ते ह्या खातीर ह्या नव्या चॅलेंजा खातीर आमकां सज्ज जावचें पडटलें. आमकां गोंयचो एकंदरीत समाज आनी ताजी अर्थवेवस्था ताची व्याख्या दिवची पडटली, ताचें आकलन करचें पडटलें. आनी जसो राजू नायक जेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष जाले एक नवो विचार तांणी हाडलो की तरणाटे कोंकणी चळवळीन येवपाक जाय, खास करून कोंकणी ज्या तरणाट्यांकडे पावना, ज्या ग्रामीण तरणाट्यांकडे पावना ते येवपाक जाय. ताच्या उपरांत जी पिळगी आयली चेतनाचार्य, प्रशांत नायक, पूर्णानंदचारी हे आयोजनांतले भुरगे आशिल्ले, तरणाटे आशिल्ले आनी आज जी पिळगी आसा ती वांटेकार जावपी पिळगी आसा. म्हणजे दीस इज अ जनरेशन शिफ्ट विदीन द गोवा युवा महोत्सव. सो आयज कितें तरी हो नवो विचार आमकां कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान हाडपाक जाय आनी एकंदरीत तो कोंकणी समाजांत पावोवपाक जाय. निमाणे कडेन जी हस्तक्षेपकारी मेकॅनिझम आसा, इंटरव्हेन्शन मेकॅनिझम आसा कोंकणी भाशा मंडळाचे, ते ज्या पद्दतीन तांणी इंटरव्हीन केले वेगळ्या वेगळ्या चळवळींतल्यान, ओपिनियन पोल, राजभास आंदोलन जावं तो MOI मुवमेंट, ताची आमी आयज चिकित्सा करपाची गरज आसा की वॉट इज द इंटरव्हेन्शन कॅपॅसिटी लेफ्ट ऑफ कोंकणी भाशा मंडळ, बिकॉज कोंकणी भाशा मंडळाचेर खुबश्यो गजाली डिपेंडंट आसा. म्हाका दिसता 2 मुद्दे आमकां हाताळपाची गरज आसा. एक, कोंकणी म्हणून ताची शक्त पळयतना आमकां आंदोलनाचे प्लॅटफॉर्म तयार करपाची गरज आसा. कोंकणी भाशा मंडळ सक्रियपणान आज आंदोलनान देंवपाक शकना, कित्याक कोंकणी भाशा मंडळाचें काम खूब व्यापलां. कोंकणी भाशा मंडळाची शाळा आसा, कोंकणी भाशा मंडळाचे एज्युकेशनल रिसोर्सीस फुडें व्हरपी उपक्रम आसा आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्यो कार्यावळी आसा, गोवा युवा महोत्सव, मागीर शणै गोंयबाब कथामाळा. बट आंदोलनाचे फ्रंट हे तितलेच इम्पॉर्टंट आसा, कारण जेन्ना आमी कोंकणी राज्य म्हणटा तेन्ना वेगळे वेगळे विशय आमकां हाताळपाक जाय. सो त्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळा कडेन संलग्न आशिल्ले फोरफ्रंट आमकां निर्मुचे पडटले, जशें की गोवा हितराखंड मंच. सो त्या खातीर एक दबाव उरतलो, त्या खातीर आमची इंटरव्हेन्शन कॅपॅसिटी वाडटली. म्हाका दिसता की हें संघटनात्मक कार्य आज कोंकणी भाशा मंडळान हातान घेवपाची गरज आसा की वेगळे वेगळे आमचे जे फ्रंट्स आसा, म्हणजे वीच वर द फोर फ्रंट्स ऑफ स्ट्रगल, ते आज रिवायव करपाची गरज आसा. आनी निमणो मुद्दो कोंकणी राज्याच्या बाबतीन की शिक्षण हो आमकां गंभीरतायेन घेवचो पडटलो. फक्त कोंकणी शिक्षण न्ही, पण एकंदरीत गोंय राज्याची जी शिक्षणीक बांदावळ आसा तातूंत आमकां कोंकणी भाशा मंडळात लक्ष घालचें पडटलें. तातूंत आमची इंटरव्हिनिंग कॅपॅसिटी वाडोवची पडटली. सो हे 2 मुद्दे आसा
जे कोंकणी भाशा मंडळान गंभीरपणान घेवपाक जाय कोंकणी राज्या बाबतींत. म्हणजे कोंकणी राज्य वेवस्था आमी म्हणना, गोंय हें कोंकणीच्या तत्वाचेर प्राप्त जालां, जाल्यार आमकां ह्यो 2 गजाली करच्यो पडटल्यो. इतलें सांगून नव्या समितीक येवकार, अभिनंदन आनी परबीं.